दिव्यवाणी 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 मुखाच्या भाव भयणीनो आमी मागता आनी मागण्यांत तें फळादीक तें बळादीक सत्यवन पावरफूल प्रेयर जायचे आमच्या भुरग्यांक शिकयचे पावरफूल मागणें म्हणूंक तांणी एग्जाम बरोवच्या पयलें एग्जामाक येताना तयारी करतना आनी एग्जामाक येवच्या पयलें घरा उठताना तांणी एक पावरफूल मागणें करच्या बरी तें आमी भुरग्यांक शिकयचे ती एग्जामाक येताना ती जावन दिता 10th स्टँडर्ड PUC या डिग्री या IELTS एग्जाम बरोवची OLTS एग्जाम बरोवची या नर्सिंगाची एग्जाम बरोवची मेडिकल खंयली एग्जाम बरोवची जावन दी भुरग्यांक घेताना एक बळादीक मागणें तेंगी म्हणून आमी वडिलांनी सांगाचे देखून म्हाका डिस्ट्रॅक्शन जाता मागताना मागलें मेळना म्हणून तशें म्हणटात देखून म्हाका न्हू एक बरें मागणें ह्या प्राजीत काळार करेजमांत हो तिसरो टॉक आमी आयकुंचो तिसरो टॉक मागण्या विशयांत हांवें 3 टॉक्स दिल्यात वो 2 दिल्यात आनी वो तिसरो देखून म्हाका न्हू ह्या करेजमांत प्राजीत काळांत एक बरें मागणें म्हळ्यार बळादीक मागणें भुरग्यांक दिचें जाल्यार कशें दिवचें आमचें मागणें बळादीक सत्यवंत बळादीक म्हळ्यार पावरफूल प्रेयर करचें कशें गे म्हणून आनी एक ताका पावरफूल मागण्याक आडकळ कली गे म्हणून हांवें भुरग्यांक आनी सगळ्यांक सांगचें हांगा आयल्या वडिलांक आनी मागण्याच्या मनशांक हांवें सांगचें मस्त जावन विचारतात म्हजे लागीं हें म्हाका एक बरें मागणें करूंक जायना कली आडकळी गे म्हणून देखून बळादीक मागण्या 3 अडकळी कल्यो गे पळया मुख्य 3 मागीर आनीक 2 आसात पूण मुख्य 3 अडकळी गे पळया म्हाका न्हू एक बळादीक मागणें घाल्या म्हणून सांगल्यार संवसारांत दिवचें म्हाका जाय गे ह्या देवान दिवचें जाय गे म्हणून एक पळया तशें म्हळ्यार कालेंगी म्हण पळया एक कालेंगी म्हळ्यार एका चलयेक ताका काम जाय जालें बऱ्या कंपनींत आनी देवान एकलो रिटायर्ड जावचो मनीस आसलो आनी ताणें अर्जी घाल्ली कामाक एप्लिकेशन घाल्लें आनी ताका सिलेक्शन जालां तुका वर्क ऑर्डर दिता म्हणून ताका 1.5 वर्स आणकी काम आसलें देखून तें काम हे कोणाक दिवचें पळयतना हाचे कडेन ते इंटरव्यू काडे ताका जायत म्हूण ताका बगलें पूण ताका रिटायर जावच्या पयलीं हाका काम दिवंक जावना तेंच काम तो एसिस्टंट मॅनेजर जावन आलो आनी हें भुरगें इतलें शिक्षण हुशार गे आनी त्या एसिस्टंट मॅनेजर जावन त्या ऑफिसांत त्या कंपनींत थंयल्यानच भुरगें जायचें ताका स्पेशल टॅलंट आहा त्या चेडवाक रक्तान आनी कंपनीक परतून विचारल्याक यू आर इन द वेटींग लिस्ट यू हॅव टू वेट फॉर सम टायम म्हणून आयलें राख म्हण सांगलें पुर्ती राखी येता जालें हें ल्हान काम करनाल्या सोदी म्हूण ना घरच्यांनी मागलें देवायकना म्हज्या बुदवेक तांणी सिलेक्शन जालां आणकी वर्क ऑर्डर येवना हें कितें गे म्हणून मागीर म्हणटाना आम सोडून आनी खंय मागण्याक गेलीं हांगा येताना आमी राखाजे बरी कंपनी ते पटी मारनात दिता म्हळ्यार दितात इल्लोसो वेळ राखाजे म्हण सांगून आतां तुमी 6 म्हयने मात राखल्यात आनी एक तुका लेटर येता आनी 3 म्हयन्यान तुका जॉयन जा म्हूण सांगतात म्हूण ताका ताणें चेडवान जाय जालें आनी 3 म्हयने राखोंक ताका जावना कशें 6-7 म्हयने राखले आनी 3 म्हयने राखाचे जालें थोडो तेंप राखया म्हूण सांगलें राखोंक जो रेडी नासलें मागीर त्या चेडवाक आपूण आतां ट्रेनींग जातात 3 म्हयन्यांनी आनी ताका भितर बसयतात तो रिटायर जाता देखून ताका 3 म्हयन्यांनी ताका जॉयन जावन सांगतात आनी 3 म्हयन्यांनी ट्रेनींग जाता देखून हाका राव 6 म्हयने राव म्हण सांगला हाका जावंक ना हें गेलें आनी घरच्यांनी परत मेळून आनी कडेन गेलें आनी त्या कंपनी बैल्याक वचून ह्या कडेन जॉयन जालें तांकां सांगूंक ना तांचें तुजें अपॉयंटमेंट लेटर आयलें हरलेल्या ट्रेनिंगाक हरलेल्या जाग्यार वचाचें म्हूण आतां एक ल्हानशें काम एक ल्हान जागो थंय तकली इराय थंय सोडूंक जायना थंय 2 वर्सां म्हणसर सोडच्या बरी ना ताणें आनी थंय सुरवण जालां सोडल्यार तेजेर कंप्लेंट घालता म्हूण सांगलें कित्याक म्हळ्यार हुशार आहा उण्या सांबाळाक जॉयन जालां बरें करयतात ते आदीं केल्लें रॉंग आनी प्रोसोमाक करयतात ताचेर न्ही काडशी जाल्यार तुका ट्रेनींग दिलां आनी ते अशें केस घालून तुवें खेळ शिकोवता हांगा जॉयन जावंक जायना 3 म्हयन्यांनी तुका तितलें काम आहा ताका काय करचें म्हणजे दसपोर जालें देव दिताना आमी आमचेंत संवसारान दिवचें काण येता थोडे फावटी देव आमकां समाधान संतोश आनी रिटायरमेंट जाल्या उपरांत आमकां देवाक समाधान दिवंक जाय मरणाची मिसां जातात वर्साची मिसां जातात एनिवर्सरी जातात ते इगर्जेन सिंग करूंक कोणी ना तुका बरो ताळा तूं रिटायर जाले थंय वचून म्हूण सांगतना आनी एका कंपनीक जॉयन जाली
वचून आनी कंपनीक एक्स्ट्रा म्हणून थंय गेल्या उपरांत वो तांचे कश्ट घेता सोडूंक न्ही धरूंक न्ही म्हणल्यार बरी तितलें इका तांकां आतां थंय वचून हांगा काम करीत जालें म्हण तुका इगर्जेक आनी बरें इतलें देवान कितें उणें केलां भुरग्यांक दिता जोड दितात नात्रांय तुका धाडटात आनी इतलें परत तुका मेळटा आसतना परतून 65 जाल्या उपरांत आनी कडेन काम पयशे म्हणून जाय घेतले पयशे घरा समाधान येन देव तुका समाधान आतापायांक सूख समाधान भलायकी आनी मतीक नेम्मदी दिताना तुका तें पुरा सोड न्हू हांगा वचोंक जाय गी देखून थोडे फावटी आमी म्हाका देव दिना देव आयकना म्हाका डिस्ट्रॅक्शन तशें प्रमाण हांव घालें म्हळ्यार काय जाता म्हळ्यार पयलें देव म्हणटा माथेवच्या वांजेलांत 6:6 6:6 सो माथेवच्या अध्याय श्लोक 6 गुपित जाग्यार वचून मागा गुपित तुमी मागणें करचें पळोवचो देव तुका गुपित इनाम दिता तुवें मागलें दिता रिवॉर्ड तुका रिवॉर्ड गुपित दिता सगळ्यार उक्त्यान थोडे उक्त्यान तुका दिता गुपित दिता देखून माथेव म्हणटा माथेवच्या वाद्याला जेजू म्हणटा गुपित जाग्यार वचून मागणें करा म्हूण देखून तुजें डिस्ट्रॅक्शन काडिचें तुवें डिस्ट्रॅक्शन काडिचें म्हणटा एक जालें म्हळ्यार आमची आदल बदल करची संवय तें व्हडली डिस्ट्रॅक्शन मागण्या डिस्ट्रॅक्शन म्हज्या मागण्याक व्हडलें डिस्ट्रॅक्शन म्हळ्यार आदल बदल करची संवय एक्सचेंज करची संवय सर्गींच्या संगती प्रास संवसारी संगती लागीं आदल बदल सर्गींच्यो सक्त्यो खंयच्यो अतिशीन दवरच्यो सर्गींच्यो सक्ती समाधान जेजूचो मोग दयाळाय येरांचो मोग ह्यो सर्गींच्यो सक्ती त्यो काडच्यो संवसारी संगती फाटल्यान धांवचें आणकी सोड दुडू आणकी सोड प्रमोशन संवसारी संगती फाटल्यान येचें वी एक्सचेंज द heavenly things with worldly things with godly things with worldly things आमकां नाका worldly things जायचे देखून थोडे फावटी वी एक्सचेंज विथ स्पिरिच्युअल थिंग्स विथ सेक्युलर थिंग्स माय मोग सेवा आनी उत्तेजन दिवचें धैर्य दिवचें शांत समाधान प्रशांत आनी संतृप्ती अशें फुलफिल्ड लायफ जिवनच्या बदलाक आणखी आमी काय करता सेक्युलर म्हळ्यार आणखी इल्लें काणया आनी त्या करसा जातात ह्या करसा जाता जोडया म्हणून आली भलायकी वगडोवचें समाधान वगडोवचें आनी देदेस्पर जावचें हें व्हडलें डिस्ट्रॅक्शन सर्गींच्यो संगती आनी संवसारी संगती अदल बदल करच्यो म्हाका संवसार संगत्यो मुखार दवरच्यो आनी दैवीक सक्ती काण फाटीं दवरच्यो ह्यो आदल बदल करच्यो हें व्हडलें डिस्ट्रॅक्शन ताच्या फाटल्यान तूं मोतींत डिस्ट्रॅक्शन व्हडलें डिस्ट्रॅक्शन देव आमचे संगी उलोवंक जाय ताका म्हजो वेळ दिवंक जाय ताच्या आजारपणा संगी म्हाका भेटोवंक जाय आय हॅव टू एनकावंटर विथ द डिवायन प्रेजन्स एनकावंटर विथ माय गॉड इन हीज डिवायन प्रेजन्स तें ताका जाय पूण हांव संवसारी संगतीक तोत दिता हें काम तें काम म्हजें संवसारीत तें म्हाका गरजेचें म्हूण चिंता हांव आनी डिस्ट्रॅक्शन हें मतीन आनी खंय गेल्लें मागणें म्हणूंक प्रयत्न जाल्यार म्हाका मागणें म्हणूंक जायना म्हाका डिस्ट्रॅक्शन जाता आमी कितें करता हांव देवाक कितें दिवंक जाय पळय तें दिवंक फाटीं सरना देवाक म्हाका दिवंक जाय समाधान देवाक म्हाका दिवंक जाय बरी भलायकी देवाक म्हाका दिवंक जाय बरी न्हीद बरो विशय दिवंक जाय म्हाका विशय नाका म्हाका डिस्ट्रॅक्शन संवसारी संगती तें करूंक जाय हें करूंक जाय थंय वचूंक जाय हांगा वचूंक जाय तें जाय हें जाय एक्सचेंज करता देवाक कितें दिवंक जाय आनी संवसाराक कितें दिवंक जाय तें एक्सचेंज करून हाडयता हांव ताच्या थाळ्या बदलाक सोशल मिडिया एक्सचेंज कर देवाचो ताळो म्हाका नाका सोशल मिडियाचो ताळो जाय सोशल मिडिया वॉट्सॅपाचें म्हाका आयकचें युट्यूबाचें आयकचें फेसबुकाचें आयकचें कितें एक्सचेंज करून हाडयता हांव देवाच्या थाळ्याक आनी वॉट्सॅपाच्या थाळ्याक सगळो दीस वॉट्सॅपान सांगलें आनी हांव आयकूचें देवान सांगलें न्ही देवाचो ताळो मुख्य म्हाका हर एक संगती आमचें कन्विनियन्साक येता म्हणून ह्यो सगळ्यो करच्यो संगती म्हाका आसच्यो संगती पुरा म्हाका जावच्यो संगती पुरा त्यो म्हजें कन्विनियन्स पळय तुजें कन्विनियन्स पळय तुका खंयचें सुलाभ पडटा कन्विनियन्स पळय तुजें कन्विनियन्स पळय आनी सगळ्यो सक्ती आसच्यो तुज्या कन्विनियन्साक तशेंच देवाचें म्हणून चिंता हांव देवाच्यो संगती आसच्यो म्हज्या कन्विनियन्साक म्हूण चिंता हांव आनी म्हाका देवाच्यो संगती पुरा म्हज्या कन्विनियन्साक चिंता हांव देवान म्हाका तें दिचें देवान म्हाका हें म्हजें कन्विनियन्स देवान म्हणून
वॉट्सॅप सांगता तुजें कन्विनियन्स पळय म्हणून देखून आमी काय करता मागण्याक येताना देवानी म्हजें कन्विनियन्स दिचें म्हाका आतांचें बॅड तितलें व्हडलें पावना म्हाका आणकी व्हडल्यो आणकी तेका सड्डू आतांची नवी बॅड आयल्या तूं खोलीन कॉस्टली तोले म्हाका दिचे म्हणून फायन थिंग्स जायचे फायन थिंग्स देखून आमी देवाच्या आजारपणाक एटेन्शन दी जाय ताका आराधन करी जाय देवाक टायम दिचे ताका उलोवंक हांवें टायम दिचें ताका आयकूंक हांवें टायम दिचें हें आमी करिना हें व्हडलें डिस्ट्रॅक्शन आमचें दुसरें खाल मागण्याक व्हडलें डिस्ट्रॅक्शन म्हजें मागण्याक अडकळी ह्यो मागण्याक मुख्य तीन अडकळी मुख्य अडकळी मागण्याक दुसरी जावन आसा हांवें काय करचें म्हळ्यार म्हजें गिल्ट फिलींग म्हणटा आसा अनहेल्दी गिल्ट म्हाका म्हजें म्हणलें गिल्ट आसा गिल्ट म्हळ्यार कालें आदी मागां केल्लें एक ल्हान पाताक हांवें केल्ली सूक लेगी ती हांवें आतां त्या सुकीक लागून आतां देव मागलें दिता गी म्हजें मागणें देव आयकता गी म्हाका देव ताच्या आजारपण म्हाका योग सोडटा गी हांवें मागण्यांक व्यर्थ गी हांवें टायमाक बसचें रडचें आनी इतलें फिलिंगाल मागचें पुरा व्यर्थ गी म्हूण थोडी चिंतात देव तांच्या लागीं कठीण गॉड इज एंग्री वीथ मी म्हणटात गॉड इज एंग्री वीथ मी म्हाका भुरगीं इस्कॉलांत हांव प्रिंसिपल जावन आसतना भुरगीं एक 2 मार्क 3 मार्क 100 मेळनासतना 2 मार्क 3 मार्क उणें जाल्या वेळार वाय गॉड इज एंग्री वीथ मी आय स्टडीड वेरी वेल म्हूण सांगतात कशें म्हजें एकलें 2 मार्कांचें लेक्क ताप्प जालें म्हाका 98 मार्क म्हाका सोंसूंक जायना गॉड इज एंग्री वीथ मी म्हणून म्हजे झगड्यांक करूंक येताली म्हजे कडेन उलोवंक येताली देखून थोडीं फादर इतलें मागता पुताक एक सैरीक मेळा जेवण इतलें मागता तेदाच तुवें शिकोवंक मागिल्लें जाल्यार डिग्री केल्ली जाल्यार तेदाच तुवें मागिल्लें जाल्यार जॉब दरेसो जाल्लो जाल्यार तो तेदाच आनी तेदाच तो ताचेर ते राग नातिल्ल्या बरी केल्लें जाल्यार तुवें ताका तेदान तूं ताच्यान तूं पळोवचें ताचेच तूं स्वार्थ पळोवचो यारांचें बायलेचें बरेंपण पळयनातल्या बरी करलो जाल्यार आतां तुजो पुताक कोणीय सोडून दिता जाल्यार ताचे बरे गूण पळोवन हें एक्किना हेणें शिकापिना हेणें राग नासतना मोगिना आनी हेणें तसो स्वार्थ नासतना यारांचें बरेंपण ना आनी ताचेर एडिक्शन सोरो पियेता कठीण सिगरेट सोरो आनी पुरा पियेता तुजें इतलें शॉपिंग करता ताका सैरीक मेळना म्हळ्यार ताचें तें राग नातुरलो जाल्यार मोगान बरयलें जाल्यार तुज्या दुवेक सैरीक मेळटी आली तुज्या दुवेक इतलें मोबायलाचें आनी शॉपिंगाचें एडिक्शन नातिल्लें जाल्यार आतां एडिक्शन नातिल्लें जाल्यार चाटा नातिल्लें जाल्यार आतां कोणी एकलो मेळटालो तें म्हणून हांवें मागिल्लें दिना कितलें मागता देव दिना हांवें मागिल्लें पावना गी हांव खंय भाताक केला गी म्हज्या आदलेक हांवें सूक केल्ली वय म्हणून देवजो लागीं म्हजो ताळो म्हजो देव ताचो मोग करता म्हणून म्हाका देव म्हजो मोग करता फादर म्हणटा एकली म्हज्या पुताकय मागिल्लें दिवना दुवेकय मागिल्लें दिवना आतां घोवाक पिडा आयल्या पिडा येवं जो मागिल्लें ताणें भायल्या गांवांत काम करचें म्हणून मागिल्लें आतां ताका पिडा खंय फाटी आयल्यार गेल्या त्या 40 वर्सांत हांव थंय आहा तो गांवांत आसलो उणें थंय आसलो चड आतां आणकी थंय रावाजें म्हणून कांय फाटी जाल्यार म्हणून काम करून ऑफिसान बसून जाला आनी इतलो सांबाळ ताका तो वळतो नेजोळ म्हणसर ही काणकी पावना देखून देव म्हजो मोग करता वय पूण म्हाका तो लायक करना कित्याक म्हणजे म्हज्या मागणें आयकना म्हूण देखून मोगाच्यान म्हजें आदी खंय फाताक केलां देवून म्हाका लायक करिना आदी फाताकणी देवाचे उतार समजोनाय देवाचे उतार समजतो एब्रेवांक बरयल्या पत्रांत अध्याय 9 श्लोक 13 आनी 14 सांगता आदी शेळयांच्या रक्तान मनशाचें मेळ्ळें अशुद्ध आशिल्लें मनशाचें मेळ्ळें तें नितळ करतले तांच्या आचारणा मुखांतर शेळयेच्या रक्तांत शेळी मारून ताचें रक्तान नितळ करतले पूण आतां देव आमचें कोशार्द आमचें सगळें फाताक आमचें कोशार्द आमचें कॉन्शियन्स देव ताच्या पुताच्या पवित्र रक्तान म्हजें कोशार्द नितळ केलां मागीर खंय आसा फाताक खंय आसा गिल्ट म्हजें फाताक आनी पुरा म्हज्यो सुकी पुरा देवान धुवन काडल्यात खंय आसा गिल्ट मोगाच्यानो जेव कित्याक म्हजें कोशार्द नितळ करता देव कित्याक म्हज्या ताच्या पुताच्या अमोलेक रक्तान म्हजें कोशार्द नितळ करता कित्याक म्हळ्यार जिव्या देवाक हांवें आराधन करूंक आनी त्या पासून देवाक ताका प्रेज आनी वर्शीप करूंक ताची स्तुती गावंक ताका अर्गां करूंक ताका वर्शीप करूंक जेजू ताच्या अमोले रक्तान म्हजें कोशार्द नितळ करता देखून आमचे दुस्मान आमचे वैरी आमकां एक्यूज करतात मोगाच्यानो तुवें मिस्टेक केलाय
तुज्या आदल्या पथाक तो देंवचार तुका उडासा काडटा. तुवें आदीं केल्ल्यो सुखी आदीं मागोन केल्ल्यो सुखी तुका तो उडासा काडटा आनी देंवचार एकत्त तुका नाडूंक पळयता, एकत्त नाडूंक पळयता. तो तुजे सुखी तुज्या मती काडटा. मागण्या वेळार तुका मागणें म्हणूंक तूं सोडिना. तुज्या आदल्या पथाक उडास हाडटा देंवचार. जेजून ताच्या अंबली रक्तान दून कथांबऱ्यान काडल्यान आमच्या काळजांतली, अंतस्करणांतली. नितळ केलां आमकां, पयसतना नितळ केलां. देखून कोली म्हणजे पथका जाल्यार कुर्सारच्या अंबली रक्तान ताणें दून काडल्यान. ताणें दून काडूंक आसात जाल्ल्यान ताच्या रक्ताक कितेंच ना. ताच्या रक्ताक खरी एक दून काडूंक नितळ करूंक ताच्या रक्ताक महासकत आसा. त्या सक्तेन, त्या अंबली रक्ताच्या सक्तेन ताणें म्हाका नितळ केलां. आतां हांव खालें चिंता म्हळ्यार देवान म्हाका नितळ करूंक सुना म्हणल्यार बरी आमी चिंता म्हणून तो आमकां एक्यूज करता. तुवें मेळ्ळें केलां म्हणून तो आमकां सांगता एक्यूजर. इज द एक्यूजर म्हणून एब्रेवार बरयल्या पत्रांत आमकां सांगलां. देवाचे उतार सांगता देंवचाराचें एकत काम. तो आमचो दुस्मन, आमचो वैरी, आमचो एनिमी एकत ताचें काम केलें म्हळ्यार आमकां एक्यूज करचें. तूं पथकी म्हणून हाडचें. देखून मागण्या वेळार हें पथकी म्हणून हांवें आदीं केल्ल्या पथाक म्हाका उडास येता. मागण्या बसतना मागणें करूंक सोडिना. तो म्हजी सुखी दाखोवन दिता, मागणें करूंक सोडिना. देव तुका आयकना म्हूण तो सांगता. मागताय कित्याक मागा नाका. तुका देव आयकना. तूं पथा केला आनी देव तुका मागणें करूं सोड. बिलकूल तो मागणें करूं सोड. तुज्या आदल्यो एक तूं वस्तू तुका वस्तून सुखी वस्तून दाखयता. तुवें केल्ली सुखी तुजें पथकां. देखून सर्गींचें देखून सर्गींचें दार दांपलां म्हूण सांगता. सर्गींचें दार तुका दांपलां. तें उक्तें जायना तुका. तुका बोक्सांनी विचारूंक तूं योग्य न्ही. यू आर अनवर्दी टू आस्क फॉरगिवनेस म्हूण सैतान तुका सांगता. द इवल पॉवर टेल्स यू द डोर इज क्लोज्ड. हेवनली डोर इज क्लोज्ड. यू कांट आस्क फॉरगिवनेस फ्रॉम गॉड. तूं यू आर मोस्ट अनवर्दी बिकॉज यू आर सिनफूल म्हूण सांगता. तूं पथाक नातिल्लें, पथाक देवाचें बाळ म्हूण तुका सांगूंक सोडिना तो. देखून हांव देवाचें बाळ म्हणचें. मागण्या बसतना हांव देवाचें बाळ म्हणचें. हांव देवाचें बाळ. देवान ताच्या अंबली रक्तान म्हजी पुरा पथकां दुल्यांत. ल्हानपणा बाळपणांत हांव गेलें. आज म्हणसर हांवें केलीं पथकां देवान ती दूण म्हाका इमाबरी शुद्ध केलां म्हणटा देवाचे उतार. देखून जेजूचें रगत म्हाका संपूर्ण ताणें देवाच्या रक्तान नितळ केलां. जोआन बरयल्ल्या पत्रांत पयलें पत्र अध्याय 1:9 श्लोक सांगता. फर्स्ट लेटर ऑफ जॉन चॅप्टर 1:9 सांगता. मोगाळ देव आमकां नितळ करता. मोगाळ देव ताच्या मोगान आमकां नितळ करता. अंबलीक रक्तान जेजूचें आमकां नितळ करता. तो विश्वासी तो सदां काळी इज एवर फेथफूल. जेजू सस्ताच्या सस्ताक आमकां विश्वासी. ताणें दिल्लें उतर तो पाळटा. देखून तो बक्षिता म्हळ्यार बक्षिता. त्या अंबली रक्तान म्हाका सस्तां बक्षिलां. देव म्हाका विश्वासी. देव बक्षिता म्हणून चिंतून हांवें मागण्या बसाचें. देखून म्हाका खंयचें गिल्ट फिलींग म्हाका येवं नजो. खांतोणी तेशें केली सूख हांवें अशी केली सूख देव म्हाका आयकना. भुरग्यांक मागले हांव दिना. हांव भुरग्यांक कितलें मागता म्हज्या पुता सेरीक मेळोना, चेडवा सेरीक मेळोना, पुताक काम मेळोना, चेडवाक काम मेळोना, घोवाच्या पिडाक गूण जावना, ताका प्रमोशन मेळोना, हाका प्रमोशन मेळोना. देखून तेंकां हांवें पथाक केलां एक व्हडल्यान पथाक केल्लें. आतां तेंत पथाक ना. तुजें पथाक ताच्या अंबली रक्तान दुलां. तुका नितळ केलां. इमाबरी नितळ केलां. देव बक्षिता तुका म्हणून तुवें विचार नजो. बदलाक तुका तो ताच्या वेंगेंत धरता तुका. ताणें तुका ऑलरेडी तुजें पथकां ऑलरेडी बक्षिल्ल्यान. देखून हें उडास चोर. देवान म्हाका बक्षिलां, म्हाका नितळ केलां म्हणून उडास चोरचें. तिसरी अडखळ मोगाचें आनी एक व्हडली अडखळ ह्या मागण्याक कितें म्हूण सांगल्यार ह्या प्राजताय करेजमांत आमकां मागण्याक कोली अडखळ्यो घेवन 3 मुख्य अडखळ्यो म्हूण सांगल्यो. 3 मुख्य अडखळ्यो. एक कायलें म्हळ्यार किर्तन 50:1 Psalm 51:17 किर्तन 50:17 सांगता म्हळ्यार पाश्चातापाचें काळीज म्हाका मानवता. म्हाका तुमचें व्हडलें बलिदान, तुमचें व्हडलीं बलिदानां, व्हडले सॅक्रिफीस तुमी म्हाका म्हज्या मुखार हाडी नाकात. म्हाका मानवता तुमचें पाश्चातापाचें काळीज. दुखीन भरलें पथकाचें दूख. पथाक केलें म्हणून तुमी रडतात पळय तें एक दूख तुज्या दोळ्यान पाश्चातापाचें एक दूख म्हाका मानवता. कालत्या काळजाचो तूं जाल्लें
हांव बिलकूल खालत्या काळजाचो हांव तिरस्कार करिना. जर तर तुजें खालतें काळीज खालतें सदें बोळें खालतें जालें तें हांव तिरस्कार करिना, तें हांव मानतां, ताका हांव बेसांव दितां, आशिर्वाद दितां म्हणटा दळबारोचो सुरेस्पोर देव. देव खालतें काळीज पळयता आनी ताका आशिर्वाद दीत करता, ताका रिवॉर्ड दिता, ताका तो पुरस्कार दिता म्हूण सांगता. संमेलनाच्या पयल्या बुकांत अध्याय 16-17 श्लोक सांगता ताचें भायलें एपियरन्स, खंयच्या मनशाचें भायलें एपियरन्स, भायर तो असो दिसता, तसो दिसता, लांब दिसता, दीग दिसता, ग्रेस्त दिसता, बरो दिसता आनी बरो ग्रेस्त दिसता, दुडू आसल्यार बरी दिसता. हें भायलें हांव कांय पळयना, हांव जज करिना ताचें भायलें एपियरन्स पळोवन, भायलें रूप पळोवन, भायलें पळोवन हांव ताचें कांय भायलें पळोवन हांव ताका जज करिना, ताका हांव कांय सांगूंक वचना. हांव ताचें फकत पळयतां ताचें काळीज, हांव खाली पळयतां ताचें काळीज. हांवें पळोवचें देवान पळोवचें काळीज. मनीस भायल्या संगतीन पळयता पूण देव काळजाक पळयता, देव काळजा पळयता, देव काळीज आशेता पळोवंक, देव काळजाक आशेता म्हूण सांगता, काळीज पळोवंक आशेता. हांव केन्ना हेरां खातीर मागतां, हांव केन्ना हेरांच्या खातीर मागतां, हांव बसांनी मागतां गी, हांव पावरफूल मागतां गी, दिंबेर पडोवन मागतां गी, हात उबारून मागतां गी, व्हडल्या ताळ्यान मागतां गी, ल्हान ताळ्यान मागतां गी, हें पुरा भायलें 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 भायलें. हांव तशें मागतां गी, अशें मागतां गी, बसोन मागतां गी, दिंबेर मागतां गी आनी अशें मागतां तशें मागतां म्हूण सांगचें पुरा भायलें 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 भायलें, हें पुरा भायलें. पूण देव काळजा भितर कालें पळयता, देव काळीज कशें हांव पळयता. वय आमी देवाक एप्रोच करचें, देवा मुखार वचाचें, आमचें काळीज नितळ काळीज, प्रामाणीक काळीज काडून देवाच्या मोगान भरलें काळीज मात तो पळयता. आनी तशें करता, अशें करता, बसून म्हणटा भायल्यान वस्तू दिल्लें पुरा हांव माथ्यार काळो कुडको घालतां आनी दोळ्यांत अशें दांपून मागतां, उक्तें कर मागतां, तें पुरा भायलें 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 भायलें. जेजूक जाय भितरलें काळीज, तांचो ताचो मोगान भरलें देवाचो मोग आनी हेरांचो मोग, तुज्या मायेचो, तुज्या सासू मायेचो, तुज्या शेत सांबाराचो, तुज्या भुरग्यांचो, कुटुंबाचो मोग केलाय गे तुवें, तो मोग काळजांत आसा गे तुज्या, तो मोग आसून तूं देवा मुखार वच, देव तुका वेंगेन धरता. तो हेरांचो मोग नासतना हेरांचो द्वेश कळोवन हांव माथ्यार तुवालो घालतां, हांव तंकली बागयतां, हात वयर करतां, दिंबेर पडटां, आड पडोवन मागतां, तशें मागतां, अशें मागतां आनी गुमठी आड घाल मागतां, तें पुरा खंयचें देवा मुखार जायना. देव तुवें हेरांचो मोग केलाय गे कुटुंबांत, देवाक तुवें पसंद केलाय गे, तरी ये हांगा म्हजे लागीं उलोवंक गे, मुजान तुजो संबंद घट करया म्हणटा दळबारोचो सुरेस्पोर देव. देखून हांगा सिस्टम न्ही, हांगा सिन्सियरिटी. सिस्टम म्हळ्यार अलें सिस्टम, हात वयर घाल मागचें सिस्टम, बसोन मागचें सिस्टम, उबें रावन म्हणचें म्हणटा, गुमठी तकली घाल मागचें सिस्टम, कसलें सिस्टम तूं फॉलो करताय. हांगा सिस्टम न्ही, हांगा सिन्सियरिटी. काळजांत तुवें हेरांचो मोग केलाय, कोणाचो द्वेश करूं नाय गे आनी सगळ्यांक तुवें बरेंपण केलाय गे, सगळ्यांचो मोग केलाय, सगळ्यांक बक्षिलाय गे, हे हांगा जेजू मुखार मागण्याक ये. देखून मोगाच्या बाब भयणीनो, आमी कशें मागचें ह्या विशीं डिस्ट्रॅक्ट जायनाये, आमी बिलकूल जायनाय. अशें हात धरून मागचें गी, अशें मागचें गी, तकली बंद घालची गी, तकली वयर करची गी, ह्या विशयांत आमी डिस्ट्रॅक्ट जायनाये, ह्या विशयांत आमी बिलकूल डिस्ट्रॅक्ट जायनाये. देखून देव आमचें काळीज पळयता म्हणून जाता तितलें मागण्या घेताना, मागणें करताना, जावं भुरग्यांक विजा खातीर, जावं पुताक प्रमोशना खातीर, जावं पुताक कामा कडेन दोशी जायनातल्या बरी, जावं चेरक्याक सेरीक पळोवंक, चेडवा सेरीक पळोवंक, खलें मागणें तूं करताय. बायलें अशें मागजें, तशें मागजें, अशें बायल्याक वस्तू दिनाका. तुज्या काळजांत तुवें कोणाक सेवा करचें, कोणाक आस तुवें बक्षिचें, कोणाक आस तुवें मोग करचें, कोणाची तुवें सेवा करनिल्लो मोग दिवन उत्तेजन दिचें तांकां, तें केलां गे पळय भितर पळय. देवाचो मोग आनी पेल्याचो मोग केलाय गे पळय, ये दिंबी घाल, ये देवा मुखार ये आनी कशें जाय तशें राव आनी तशें जाय तशें माग. हें तिसरें. चवथें मोगाचें न्हू, ओवर एम्फसायजींग फिलिंग्स, म्हळ्यार म्हज्या बोगणांक महत्व, बोगणां म्हाका तशें बोगलें, म्हाका अशें बोगलें मागण्या वेळार म्हज्या बोगणांक उत्तर दिवचो. बोगणां मागण्यान जाय जेजूचो मोग आनी मोग म्हणून, म्हाका तशें बोगलें, म्हाका अशें बोगलें, म्हाका रडया म्हणून बोगलें, म्हाका कितें बारीसो एक उल्हास अशें बोगलें, म्हाका कालींग एक तर बोगलें. तुज्या बोगणां मागण्या वेळार सुद्दां मागण्याक उत्तर दिवचें. आनी एक मागण्याक काय म्हळ्यार जेजूक म्हाका आपणूक मेळोना म्हणून बगचें, जेजू म्हाका दिसना म्हणून बगचें, जेजू म्हाका ना म्हणल्यार बरें बगचें. इल्लेशें बोगणां जाय जें आमकां, पूण ताकाच वस्तू दिवंक आमी चड आनी चड वस्तू दिवंक नजो. कित्याक म्हळ्यार देव तांचे तावन पयस आसा म्हळ्यार कठीण थोडी भियेतात.
म्हाका जेजू बगाना, मागतना म्हाका ड्राय जाता, म्हाका सुकें जाता, कितें देखून म्हाका देव ताचे तावन म्हाका मेळना, जेजू म्हाका आपणूंक मेळना, पळोवंक दिसना, देखून देव म्हजे तावन पयस आसा म्हूण बगचें. देव तुजे तावन पयस ना, तुज्या लागींच आसा. आय डीड नॉट फील गॉड. गॉड इज एंग्री वीथ मी. देव आय डोंट फील गॉड. म्हाका बगाना देव काय म्हजे राग आयला गी, पयस आगी, हांवें मागिल्लें चड जाता गी, हांवें पुताक हें विचारलें, दुवेक तें विचारलें, देखून देवाक राग आयला गी, देवाक कितें हांव विचारलें चड जाता गी, और एक दिसा मागलें मागता देवा काय इरार जालां गी, डिसप्लीज्ड गॉड. देवाक काय हांवें पसंद करूना गी, देवाक हांवें पसंद करूना, डिसप्लीज केलें गी, हांवें कसले मिस्टेक केल्यात गी मागतना. आय ऑब्सेस्ड. म्हज्यान ते येत्त खातात, म्हजी मत खातात. ऑब्सेस्ड वीथ दीस आयडिया. ही आयडिया म्हज्या काळजान भरल्या, म्हज्या मनान भरल्या, देवा काय दुख येयलां गी म्हणून. देखून हो ब्रदर मागता, तो मागनासो तसो मागता, हो मागनासो रेतीर तशें सांगल्या बरी. म्हाका सोम्याक बगून ताणें बगलें खंय सोम्यान ताका फुटलो धरल्या बरी ताका बगलें खंय, हाका सोम्यान देवन आरोन धरल्या बरी बगलें खंय, ताच्या लागीन साचल्या बरी बगलें खंय. हांव इतलें मागता, म्हाका कितें बगूंक जायना, सोम्याक बगूंक जायना म्हूण. आमी सरी करता हाका ताका, ताणें सांगल्या बरी, हाणें सांगल्या बरी सरी करता. एब्रेवांक बरयल्या पत्रांत 11 अध्याय 6 श्लोक 11:6. हेब्रूज, लेटर टू द हिब्रूज 11:6 सांगता, बावडटा विनय देवाक प्लीज करूंक जायना. तुका देवाक संतोश हाडिचे जाल्यार, देवा पसंद करचे जाल्यार, तुज्या काळजांत, तुज्या मना मतींत फुल्ल बावडटा आसाचे, फुल्ल फेथ 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 फेथ. कितलो तुज्याक लागीं बावडटा आसा, देवा प्लीज करूंक जाता, नासल्यार तुजेर प्लीज करूंक जायना. अशें हात घालना, तशें हात घालना, देवा प्लीज करूंक जायना. ओलो ताळो काडचे गी, ल्हानशा ताळ्यान म्हणचे गी, या किंगरी ताळ्यान म्हणचे गी, तशें तुवें देवा प्लीज करूंक जायना. तुवें देवाक प्लीज करचें जाल्यार कत्त वाट काडलें म्हळ्यार देवा प्लीज करचें कत्त कार वाट म्हळ्यार बावडटान काडीत. देव आसात, ताका ताच्या वेळार म्हाका दितात. देव ताच्या वेळार, ताच्या वेळा प्रमाणे, ताच्या कुशा प्रमाणे केदोळा दिजे देवाक कळीत आसा, म्हाका कळीत ना. तो आज नासल्यार फाल्यां ताच्या कुशा प्रमाणे म्हाका दितात. ताची खुशीच तशी जावं. हांव मागतां देवाची खुशी म्हजे थंय जावं म्हूण. थंयलें मागणें ताका सोदतेल्यांक तो मेळटा, बावडटान बरयल्ल्यांक सोदतेल्यांक तो मेळटा म्हणटा. तुज्या बोगणांक म्हत्व न्हय, ताच्या उतराक म्हत्व दिजें. ताणें उतर कालें म्हणा, जेदे देवाच्या उतरां मागणें दिचें, ताच्या उतरां म्हत्व दिल्यार, ताच्या उतरांक इम्पॉर्टन्स दिल्यार, ताच्या उतरां प्रमाणे तुवें मागल्यार तुजें मागणें फळादीक बळादीक पावरफूल तुजें मागणें जाता, मागलें तुका मेळटा. आनी 5वें अडखळ जावन आसा मोगाच्या न्हू, 5वें अडखळ जावन आसा. तुवें ट्रॅक दवरचें, हांवें अशें मागिल्लें, तें मागिल्लें, तितल्या वेळार मागिल्लें, इतल्या वेळार मागिल्लें, पोर ताच्या खातीर मागिल्लें, हाच्या खातीर मागिल्लें, इतले फाटी हाच्या खातीर मागिल्लें, तितल्या खातीर ताच्या फाटी मागिल्लें. लेख करचें, इतलें तशें मागलां, इतलें अशें म्हणलां, इतलें ह्या जाग्यार पुणशेतान मागलां, इतलें ह्या पुणशेतान मागलां, इतलें त्या पुणशेता गेल्लीं, इतल्या वेळार हें गेलीं, तें लेख करून बरोवन दवरचें. आनी देवान म्हाका दिजें, कितें हांवें कांय उणें मागलां गे, दी म्हाका म्हणून हांवें ट्रॅक दवरचें पुरो स्टॅट म्हणटा आमी, स्टॅटिस्टीक स्टॅट्स. अशें 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 तशें केलें पुरा रिपीट कर. देखून हें इतलें रिपीट करचें, तें तितलें रिपीट करचें म्हणून. देखून जेजू म्हणटा माथेवाच्या वंजेलांत अध्याय 7 श्लोक, मॅथ्यू चॅप्टर 6 वर्स हांवें सांगता, मागतना तूं अणबावट्या मरी बॅबल बॅबल बळा 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 म्हणा 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 म्हणटात पळय. सोड म्हणा म्हणा म्हळ्यार सोड आमकां मेळटा. लांब मागल्या तितलें, 1 वर म्हणा 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 म्हळ्यार सोड देव गणागणां करून दिता. गणागणां करून दिना तुका. तुवें म्हणा म्हणा म्हणलें, म्हणा म्हणान सुट्टा, गणागणां करून दिना. देखून खाली रिपीट करचें न्हय. थोड्यांक देवाचेर विश्वासच ना, तांच्या मागण्याचेर. हांवें इतले फाटी रिपीट केलां, देवाचे उतार हें इतले 12 फाटी रिपीट केलां, तें 16 फाटी रिपीट केलां, हें सकाळीं म्हळां, 2 पारां म्हळां, सांजेर म्हळां, आनी हे फाटी राती 3 वरार उठोन म्हळां, म्हाका देवान दिजेत 3 वरार उठलां, पर 6 वरार म्हळां, आज 11 वरार म्हळां, 12 वरार म्हळां, 3 वरार उठोन म्हळां, 3 वरार म्हळां, देखून म्हाका मेळटात. कित्याक मेळोना? 3 वरार म्हणून हांवें हांवें 3 वरांचेर आनी परत तें लेख न्ही, तें तुवें स्टॅट दवरूं नजो, स्टॅट्स ना हांगा, ट्रॅक दवरूंक ना तुवें. तशें म्हळें अशें म्हळें म्हूण. देवाक जाय तुज्या बावडटान बरयल्लें, देवाच्या उतरांचेर विश्वास दवरून, देवा समोर काळजान भरून तुवें म्हणलें मागणें. देखून आमचेर बार न्ही, हांगा देवाच्या उतरांचेर बार. तुज्या देवाचेर बार घालूंक शिकायचें तुवें, तुज्या मागण्याचेर न्ही. हांवें 3 वरार म्हळां, पंत्यार 6 वरार उठोन, राती 3 वरार उठोन म्हळां, 2 पारां 3 वरार म्हळां, आनी इतले फाटी म्हणटा तुज्या मागण्याचेर. तुजें मागणें व्हड न्ही, देव व्हड. देवाचेर तुवें दिश्ट घालीचें, देवाच्या काळजाचेर तुवें तुजें काळीज दवरूंक पळयचें. आनी तशें करून तुवें मागणें केलें जाल्यार तुका मेळटा.
जर तर तूं म्हणशी जाल्यार देवाच्या मागण्या तुज्या मागण्याचेर बळ गेल्ल्या क्षण तुका देदेस्पर जाता. मस्त जाणांक देदेस्पर जाल्ली 3 वरां 6 म्हयने जावन 3 वरां तो मागता कित्याक म्हज्या दुयेक प्रमोशन मेळोना, कित्याक म्हज्या पुता सैरीक मेळोना, कित्याक म्हज्या दोंगऱ्याची फाट दुखोसना. हांव 6 म्हयने जावन राती 3 वरां उठ्ठां आडे लेख केलो 3 म्हयने जावन लेख म्हणटा इतले पटी म्हणटा आनी तितले पटी म्हणटा. ते जाल्यार तुका देदेस्पर जाल्यार ती कंप्लीट देदेस्पर मागण्यांत आतां म्हणूंक जायना तिका देदेस्पर जावन गेल्या. डिस्पॅर हाडलां तिका तिच्या मागण्यान तिका देदेस्पर केलां, तिका डिस्पॅर हाडलां आनी एकाल हाडटा. एक तूं देदेस्पर करता आनी एकाल म्हण घर वाडटा प्रायड. थोडे उलयतात पळय अब्बा हांव इतले पटी रिपीट केलां तितले पटी म्हणा म्हूण खोलें गर्व तांकां खोलें प्रायड हांवें खरें तशें मागणें केलां म्हूण. देखून मोगाचें न्हू हांवें कशें मागणें करचें तें देव ह्या आमकां 3 संगतींनी दाखयता. देखून आमच्या मागण्याचे लेखनी देवाचेर ताच्या काकुळतीचेर ताच्या मोगाचेर आमी फातयोवन आमी मागाचें. आमचो भार देवाच्या काकुळतीचेर घालीचें. मोगाचें न्हू सोम्या हांवें डिस्ट्रॅक्शन नासता मागचें कशें म्हूण म्हाका शिकय सोम्या हांवें डिस्ट्रॅक्शन नासतना डिस्ट्रॅक्शन थंय मोत हांगा मोत दवरली तें गेलें हें गेलें तशें मागलें अशें मागलें. इतले फावटी हांव मागतां आतां तूं म्हाका दी म्हाका मागिल्लें दी हांव इतले फावटी मागतां दी म्हूण. हें भावार्थ हें देखून हें भावार्थ तुज्या मागण्यार न्ही हें भावार्थ मागणें देवाचेर भावार्थ असो मागण्याचेर तुज्या मागण्याचेर न्ही भावार्थ दवर तुज्या देवाचेर ताच्या मोगाचेर ताच्या सस्नाक तो विश्वासी. हें तूं फातीर देव सस्ना विश्वासी तुका कितें बरें तो दिता देव बरो. त्या बऱ्या देवाचेर तुजें गामाण दवर तुज्या मागणी इतले फावटी म्हणून तितले फावटी म्हणून थंय गेलो पुणचें हांगा थंय तुवें थंय दवरलें हांगा दवरलें हें ना तशें मागिल्लें अशें मागिल्लें हें ना. तुज्या मागण्याचेर न्ही देवाचेर फातयेनी विश्वास भावार्थ दवर. तूं कितले फावटी मागताय तें मुख्य न्ही. हाव लाँग यू प्रे कितले फावटी हाव मेनी टायम्स यू प्रे हाव लाँग यू प्रे कितले फावटी मागताय. आनी वेन यू प्रे 3 वरां राती उठोवन पांथ्यार उठोवन आनी हें पुरा तें मुख्य न्ही. तें पुरा तुका बऱ्याक पडटा जाल्यार कर तें मुख्य न्ही. अती मुख्य तें न्ही. अती मुख्य देवाचेर तुवें देवाच्या मोगाचेर ताच्या काकुळतीचेर तुवें भार घालून देवाक फोकस कर म्हणलें मागणें. आनी मागणें देखून कितले फावटी मागताय तें न्ही मागणें म्हजी आनी सोम्या मदें जावची एक जावन आसा. मागणें म्हजे मदें आनी सोम्या मदें जावचो एक संबंद म्हज्या मदलो आनी देवा मदलो संबंद मागणें. देखून आमी ताचें स्टार्ट दवरूंक वचनाय. स्टार्ट इतलें म्हळें तितलें म्हळें तशें म्हळें अशें म्हळें अशें हात दवरलें इतल्या वेळार उठोवन तितल्या वेळार उठोवन तें मागचें न्ही. मागणें आमची आशा भोगतना आमी करचें जावन आसा. मागणें म्हजो संबंद सोम्या लागीं तें मॅट्रिक्स न्ही मागणें मॅट्रिक्स न्ही मॅथमॅटिक्स न्ही मॅट्रिक्स अशें तशें मॅथमॅटिक्स न्ही. तो म्हजो आनी देवा मदलो संबंद ताचेर भावार्थाचेर वंदून आसा. ताच्या कृपेचेर देवाच्या कृपेचेर देवाच्या मोगाचेर वंदून आसा. ल्हान मागणें करी जाय म्हणना ह्या ल्हान मागणें करूं नजो म्हणून ना. जेजून सगळी राती मागणें केलें म्हणून मार्काच्या वंजेलांत सगळी रात जेजून मागणें केलें. देखून ल्हान मागणें करूं नजो देव कांय म्हणना मागणें करियेत. पूण म्हजें मागणें देवाच्या मोगाचेर काकुळतीचेर आनी देवाची खुशी करूं ताच्या खुशा प्रमाणें जावं. म्हजी खुशी न्ही जेजून म्हणल्या बरी बघा तुजी खुशी जावं दी म्हणाचें निमाणें मागिल्ल्या उपरांत खलें इसार पुरा विसारल्या उपरांत सोम्या ही म्हजी खुशी न्ही तुज्या खुशे प्रमाणें जावं म्हूण. देखून ल्हान मागणें करिनाय म्हणून न्ही ल्हान मागणें करियेत पूण कमिटेड टू प्रेयर हांवें मागण्याक बद्द जायचें. देखून एक मोगाचें आज मागण्याची व्हडली आडखळ जावन आसा. वय एक कालें म्हळ्यार लिवींग डिस्ट्रॅक्टींग म्हळ्यार कालें म्हळ्यार संवसाराची संगती म्हाका मुखार घालून हाडच्यो सर्गींच्यो संगती आदल बदल करच्यो. संवसाराच्यो फाटी आनी संवसाराच्यो मुखार सर्गींच्यो संगती फाटी घालून हाडच्यो. देखून देव कितें दिता तें पयलें घाला ताका आद्या तें चड दिचें आनी संवसारी संगती हें तें विसारच्यो गरजो आमच्या देव दिता आमच्या गरजांक. हें एक अडखळ संवसारी संगती पयल्यो करची व्हडली अडखळ मागण्याक. दुसरें कालें म्हळ्यार हांवें केल्ली खाली खांतोनी म्हजी गिल्ट फिलींग देखून म्हाका मागणें देव आयकना. देखून म्हाका मागणें करता मागणें म्हणजे देव पासंद ना देव म्हाका लागीं नासल्यार दिसता म्हणून तशें. देखून
मागीर तिसरें घाल म्हळ्यार ओवर थिंकींग येवप म्हज्या मागण्यांत तूं मुख्याकन खणोवचें देवाची कृपा आनी प्राणी. मागीर घाल म्हळ्यार म्हज्या मागण्याक म्हत्व दिवचो देवाक न्ही ओवर म्हज्या मागणें तशें म्हळें म्हणून. मागीर हांवें 3 वरां उठोन म्हणलें म्हजें मागणें आयकाचें म्हणून. मागीर म्हजी मागण्याचे रिती हांवें रिवाजी मुख्याकन खणोवच्यो. खंयचें पयलें म्हणचें खंयचें मागीर म्हणचें केदाळ म्हणचें 3 वरां म्हणचें गे म्हणून आनी देवाक हांवें गामान दिनासतना म्हणचें. ह्यो इतल्यो अडखळी आमी काडल्यो जाल्यार आमचें मागणें व्हेरी पावरफूल आनी तें मागणें करतना आमकां अशें भोगता की देवाचें आजारपण आमकां भोगल्या बरी जाता आनी आमकां तृप्ती मागण्याची तृप्ती येता आनी मागण्यांत आमकां आशा येता. मागण्यांत आमी रोमता देखून बऱ्या तरान पावरफूल आमच्या मागण्या वरवीं आमी मागण्याची सत्यवंत आमी जावंक पावता. तसलें मागणें करूंक आमकां देव कृपा दिता मोगाच्यान. देखून आमचें मागणें ह्यो 5 अडखळी काण्ण मागणें म्हणूंक सरेस्पर देव आमकां कृपा दिवन दी. सरेस्परा देवा, तुजे मुखार येताना आमचें खलें संवसारी संगती पयलें घालन तुज्या सर्गींच्या देणी सर्गींत हांव तुवें दिवची देणी आदार बादार करीन अशें म्हाका कृपा दी. मागीर दुसरें म्हाका सोम्याक जेजू हांव एक उपकार मागतां, तूं म्हजें सगळें आदलें फुडलें पुरा पाताक तुवें बक्षिलाय. देखून म्हजें तें गिल्ट कांय ना. देखून तूं म्हजे कडेन राग नाय म्हणलें म्हाका चिंताप दी. सगळी भयणींक आमकां हें देवाचे उतार आयकतले आमकां तूं आमचे कडेन राग नाय. राग नासतना तूं मोगान भरलाय. आमच्या पाताक पुरो तुवें तुज्या आमले रक्तान पुसून काडलाय. देखून हांव नितळ काळजाचो म्हणून फातयोवन तुज्या लागीं मागणा येवं. म्हजें अशें चिंताप आयिल्ल्या क्षणां म्हजें मागणें बळादीक फळादीक जाता तगलें चिंताप दी. मागीर ओवर थिंकींग म्हज्या मागण्यांत हांवें फिलिंग्सांक सोड. तशें बगलें म्हाका अशें बगलें तें बगलें आनी देव लागीं नातल्या बरें बगलें पयसांतलें बगलें हें पुरा बगळान म्हजें तें बगळांच्या बदलाक तुजेर हांवें गामान दवरूंक म्हाका कृपा दी. मागीर म्हज्या मागण्यांचेर हांवें ओवर एम्फेसायज करनासतना तुजेर हांवें भार घालूंक म्हाका कृपा दी. आनी हांवें 3 वरां उठाचें 4 वरां उठाचें 4 वटां 5 वरां अशें म्हणाचें तशें म्हणाचें हात वयर घाल म्हण थल्याक पुत बायल्याक संगतीक न्ही. म्हज्या काळज देव काळीज पडयता काळजा ओत्त देव म्हाका कृपा दी. म्हजें मागणें बळादीक मागणें कर फळादीक मागणें हांवें मागिल्लें आशिल्लें म्हाका मेळचें तसलें मागणें करूंक म्हाका कृपा दी. जो जे त्या रास करता सस्नाच्या आमेन. दिव्यवाणी